मोगाच्या इश्टानो, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगल्यांक हांव येवकार दिता. हे व्हिडिओ पळोवन म्हजी प्रार्थना जावन आसा की तुमचे दोळे उक्ते जातले, तुमचे काळीज उक्ते जातले, कान उक्ते जातले, सोत मार्ग विचून काडपाक. आयज जायत्यो लोक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान फोटींग मार्गान व्हरपाक आयज भायर सरलात. ते आपणाकूच प्रॉफेट म्हणटा, पूण काम सैतानाचें कोत्ता. आनी तांकां एक नांव दिवपाचो आसा आयज हांव. तांचें नांव जावन आसा दोंगी बाबा. हे आपणाक क्रिस्तांव म्हणटात, आपणाक प्रॉफेट म्हणटात, अपोस्टल म्हणटात, आनी देवाचें उतर हातीन घेवन लोकांक फटयतात, मॅन्युपुलेशन करतात. आयज सकाळीं फुडें फेसबुकान हांवें हें पळयलें, आनी हो जो दोंगी बाबा वेर्नल सिक्वेरा आसा तो पब्लिसिटीक लागून भरपूर बुकेन आसा. आतां देखून देवाची भिरांत नासतना हो चिंतिना की ल्हान भुरग्यांचेर कसलें इम्पॅक्ट जातलें, या नवे क्रिस्तांवांचेर कसलें इम्पॅक्ट जातलें. पूण आपल्या पब्लिसिटीक लागून तो बुकेन आसा म्हणून हे व्हिडिओ करून ताका आनीक मातशें पब्लिसिटी दिवपाक हांव भायर सरला. प्रॉफेट दोंगी बाबा वेर्नल सिक्वेरा, अशें कित्याक तूं कोत्ताय? तुका देवाची भिरांत ना? देवाचें उतर नोकोय तूं? सोत कितें तें नोकोय? नोकोय जाल्यार कित्याक बायबल हातीन घेवन आपणाक प्रॉफेट म्हणटा तूं? आनी असले खबर तूं फेसबुकान घालता? यू आर नॉट इवन कन्सर्न्ड अबाउट the impact and the influence that you are having upon the people that following your stupidity, and you call yourself as a prophet. तो अपना prophet म्हणटा आनी हें कितें तुवें फेसबुकान घालताय? Look at this. He runs a marathon race. That's fantastic. It's great. But then he says it just beats the heat. No, it says marathon 21,000 ends with chilled beer. It just beats the heat. What a treat. For all the religious folks, don't worry, I converted the beer into water. अरे बाबा, दोंगी बाबा वेर्नल सिक्वेरा, जेजू क्रिस्त जायत्यो लोकांक जे बेबदे आसलोले तांकां सुटका दिवन बरे मार्गान हाडला. जे यंगस्टर्स आसा तांकां जेजू असले जे बॉन्डेजीस आसा हितूंतल्यान भायर काडटा, आनी तूं आतां तांकां पोत्तून तेच बॉन्डेजीसान व्हरोंक सोदता. यू आर नॉट द प्रॉफेट ऑफ गॉड. तूं देवाचो प्रॉफेट न्हू रे बाबा, तूं दोंगी बाबा जावन आसा. तूं हें सैतानाचें काम कोत्ता. I'm really upset and angry with a holy anger on you, Dongi Baba Veernal Sikwera. What are you trying to promote? You're trying to promote wickedness among the body of Christ, or especially in your local church. लोकांक म्हणटा तूं मागणें करून तुजे बियराक उदक कर म्हणून, सोरो पियात म्हणून. What is happening with you? Why are you so crazy about publicity? You need to repent. Mon bodol. Chint. Look at this. Book of Revelation, chapter number 2, verse number 14 and 15. But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam. That's doctrine of Balaam. You're calling yourself as a prophet. तू अपना prophet म्हणटा आनी बेलमाचे doctrine तूं business कोत्ता. You're bringing people again into the bondages from which Christ actually set them free. Dongi Baba Veernal, you need to repent of your sin. The Bible says
who taught the Balak to cast a stumbling block. You are a false prophet. Dongi Baba, you are bringing a stumbling block towards the innocent people, to the youngsters and to the old. जे तोरणाटे आसा, जे जाणटे आसा, सगळ्यांक तूं एक स्टंबलिंग ब्लॉक हाडटा आनी पातकांच्या रस्त्यार व्हरपाक तूं पब्लिसिटी घालताय. This is not right. You need to repent. हे बरी खबर न्हू तूं जे कोत्ता. जेजू तुझ्या पातका खातीर मेलो. जेजू सर्वेस्पोर देव मनीस जावन हे संवसारांत आमकां पातकांतल्यान सुटका दिवपा खातीर, इफेनांतल्यान आमकां निवारपा खातीर तो संवसारांत आयलो. तुज्या पातका खातीर, म्हज्या पातका खातीर आनी ह्या संवसाराच्या लोकांच्या पातका खातीर तो खुर्सार रगत व्हांवून मेलो आनी तिसरो दीस तो परतून जिवंत जालो. हे तूं मानून घेवंक जाय दोंगी बाबा वेर्नल सिक्वेरा, आनी तुजें मन बदल. पातकांतल्यान मार्गांतल्यान भायर सोर आनी जेजू क्रिस्ताक मानून घे. जेजू क्रिस्ताक यूज कोत्ता हितून तुजे बिझनसाक. This is wrong what you're doing. And I'm going to stand against you, Dongi Baba Vernal Siqueira. If you continue in such path, there will be some who will come against me after this video. Ye video चे मागे थोडे येतोले माझ्या फाटीक. I don't care. I'm going to stand up for purity. I'm going to stand up for holiness. I'm going to stand up for the word of God. I'm going to stand against every Dongi Babas in Goa. Vernal Siqueira, stop doing what you're doing. All the evil things. Repent of your sin. Take the Bible. Study the Bible. Stop manipulating people. लोकांक फोटोवपाचे कामां बंद कर आनी लोकांक देवाचे उतर शिकय. जेजू क्रिस्ताचे मार्गान व्हर तांकां. But you are not qualified for that now. तूं qualified now. You are not a prophet. You are not a preacher. You are a witchcraft doctor. You are a Dongi Baba. You need to stop manipulating and cheating people. लोकांक फोटोवपाचे बंद कर. And repent of your sin. मन बदल. पातकांतल्यान बोगसोणें घे जेजू कडच्यान. तूं कितें म्हणटाय? I converted the beer into water. What are you trying to say? तूं कितें शिकोवंक सोदता लोकांक? Jesus did not turn the alcohol into water. Not Jesus turned the water into alcohol wine. Wine has two words in the Bible according to the context. जे देवाचे उतरान आमी वायन म्हणटा ते दोन भाशेचे असतात. एक सोरो जावन आसा जे फर्मेंटेड. दुसरो सोरो म्हणजे विदाउट फर्मेंटेशन. It is a fresh grape juice which is normally supplied in the weddings of Jewish customs. As a priest and as a high priest, Jesus never drank alcohol or fermented wines because it is against the word of God. आणि आमी क्रिस्तांव देवाचे उतर म्हणटा we are priests and we are not supposed to drink alcohol, and those who drink alcohol they are committing abomination unto God. तू बेबदो म्हणून तू लोकांकूय बेबदो करूंक सोदताय? दोंगी बाबा वेर्नल, बंद कर तुजे बेबदेपण. Stop it right here today and openly apologize for what you are doing. You can laugh, you can manipulate, or you can harden your heart against this warning from the word of God. God wants you to repent. Will you repent? Will you apologize? People should stop following such Dongi Babas as Vernal Siqueira. And take your Bible. देवाचे उतर उक्ते करात. देवाचे उतर वाचात. आनी देव आमकां शिकयता. जेजू शिकयता आमकां बरी मार्गान, पवित्र मार्गान चलपाक. तुमकां जाय की तुमचे भुरगे पासून बेबदे जावचे दोंगी बाबा वेर्नलाचे भाशेन, काय जेजू क्रिस्ताचे भाशेन जावचे आमी. God bless you.
मोगाल भावा भयणीनो, हांव आनी एक व्हिडिओ करूंक सोदतां. हो आमचो दोंगी बाबा वेर्नल सिक्वेराचे मिटिंगेन कितें जाता म्हणून. जोरी तर त्या मिटिंगेन जायते लोक जेजूक मानून घेवन तेंचे आत्मीक जिवितांत फायदो जाता जाल्यार हांव जेजू क्रिस्ताक धन्यवाद दिता. पूण आमी जाणा जावंक जाय, दोंगी बाबा वेर्नल हो फुडकिरो हो लोकांक कसो फटयता ते आयज हांव दाखोवंक सोदतां. हे लोकांक फटोवन लोकांक जमो करपा खातीर हे ट्रीक यूज करतात आनी जायत्यो लोक फसतात असले हितून. आयज हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां हे दोंगी बाबा वेर्नल सिक्वेराचे वरवीं. हांव तेजे लागीं फेसबुकान पासून हांवें ताका क्वेशनां केले आनी तो घुसपावंक सोदता आनी तो म्हाका व्हिडिओ धाडलो, हे व्हिडिओ पळय, ते व्हिडिओ पळय. पूण स्ट्रेट एक क्वेशनाच विचारलें हांवें, वॉट कायंड ऑफ फेदर इज दीस, हे कसले पांखे जावन आसा, आनी तो म्हाका आन्सर दिना. पूण ताच्या प्रेयर मिटिंगान ते गाडयो पळोवन ते कितें कोत्तात तो जेजूचें नांव यूज करून, ते जेजू क्रिस्ताचें नांव आनी बायबल आयज तांचे फायद्याक लागून, पब्लिसिटीक लागून, तांचे नंबर वाडोवपा खातीर तो जेजूक यूज कोत्ता. जरी तर पवित्र आत्म्यान बरोवन हे पवित्र काम कोत्ता जाल्यार पवित्र आत्मो असले गाडयो पळोवन करपाक अलाउड करचो ना. पवित्र आत्मा हेंची भितर ना म्हणून आयज लोक दोळे आसून पासून कुड्डे जालात, कान आसून पासून ते बेरे जालात, आयकोंक सोदिना. आनी हांव तुमकां दाखयता, हे तुमी पळयात. ते जेमस्टोन म्हणटात, स्वर्गांतल्यान जेमस्टोन पडल्या, जेजून देवान जेमस्टोन आपल्या रुमान फातर मेळ्ळले, हे मोलादीक फातर जेमस्टोन. हे आतां विस्तितांतल्यान मेळला आनी हे पासून एक जेमस्टोन. हे जे आमचे रिंग आसता, बोटाचे रिंग, तितूंतल्यान आनी थोडे बारीक फातर हिंगा आसात. हे आमचे विस्तीत बायलांच्या विस्तितांत या रिंगान या जे इयरिंग्स आसता तितूंतल्यान मेळटात. हे तुमी पळयात. आनी हे बारीक अशे फातर केन्ना शेणटात आनी तुमी झाडू मारल्यार पासून, आयज पासून तुमी झाडू मारा तुमच्या घरांत, तुमकां हे मेवतले असले फातर खंयचे तरी खंयच्यान, खाटी पोंदाक, मेजा पोंदाक, आलमारी पोंदाक, या बेडरुमान, या तुमचे क्लोजेट जे जाग्यार तुमी कपडे दवरतात, तुमकां मेवतले असले फातर. जेजू क्रिस्त स्वर्गांतल्यान आमकां फातर उडयना. हे फातर घेवन हे ग्लोरी मॅनिफेस्टेशन म्हणून लोकांक फटोवपाचे बंद करूंक जाय. This is not glory manifestation. This never happened in the Bible and will not happen in people's life. This is people using such tricks to manipulate and mislead people. हे लोकांक फटोवन फोटयांच्या मार्गान व्हरपाचे कामां. दुसरे म्हणजे पाखे. जरी तर आपल्या गाडी पोंदाक, आपल्या कुजनार, बेडरुमान, या कंपाउंडाचेर पाखे मेवले जाल्यार ते म्हणटात हे एंजल्साचे पाखे म्हणून. ग्लोरी मॅनिफेस्टेशन. म्हजे मोगाल भाव भयणीनो, तुमी जाणा जावंक जाय, बायबलान एंजल्स जे आसा तांकां पाखे ना, तांकां पाख्याची गरज ना. दे आर अ स्पिरिच्युअल बींग. हे आत्मीक बींग जावन आसात. तांकां पांखे जे आसा तेजी गरज ना. आनी बायबलान आमी वाचना की जे एंजल्स आसा, स्वर्गाचे एंजल्स, तेंचे भितर तेंचे वयर पाखे आसा म्हणून. जेन्ना जेन्ना स्वर्गाचे एंजल मॅनिफेस्ट जातात लोकां मदें, ते कपडे घालून येतात, धवे कपडे,
पाके घेवन येनात. And they appeared as a man. So these feathers what you see is the feathers of the bird. It is not, see the angels, आमचे जे स्वर्गाचे एंजल आसात, जे पवित्र एंजल आसात, यांचे मध्ये यांचे वयर देवाचे शिराब ना, या दुयेंस ना. आमचे केस कित्याक पडटा, आमचे केस कित्याक धवे जाता, आमचे दांत कित्याक पडटा जाणटे जावन, कित्याक म्हणजे देवाचे शिराब आसा ह्या संवसाराचे. देर इज अ कर्स ऑन द अर्थ, देर इज अ कर्स ऑन द फ्लॅश. दॅट्स वाय पीपल गो, दे लूज हेअर, their hair become grey, they lose teeth, their skin becomes wrinkled because of the curse on the flesh. पूण हो आमचो दोंगी बाबा आसा वेर्नल सिक्वेरा, तो लोकांक फटयता आनी सांगता की हे जे पाके, हे एंजल्साचे पाके. अरे बाबा, देवाचे उतर वाच आनी शिकात तुमी. लोकांक कित्याक फटोवंक जाय अशें? देवाचे उतरान आमी वाचतात की हे जे एंजल्स आसात तांकां पाके ना म्हणून. खंयचेच वर्स तुमी वाच, जेनेसिस टू रेव्हलेशन, नोवेर इन द बायबल वी रीड एंजल्स हॅड फेदर्स. आनी हेंचे लोकांक फेसबुकान घालता तो फोटोज, आनी तेंचे पाके येता ते बेबी पाकेस. एंजल्स वर नेवर बेबीज इन द बायबल. दोंगी बाबा वेर्नल सिक्वेरा, यू नीड टू स्टॉप. हे बंद कर रे बाबा. देवाची उतर घेवन परगोड कर. लोकांक जमो करपाक अशें कित्याक फटोवंक जाय? शुभ वर्तमान प्रगट कर, देवाची उतर परगट कर. तूं आपलें नांव व्हडलें करपाक लागून लोकांक असले फातर दाखोवन, असले पाके दाखोवन फटयता की ते स्वर्गांतल्यान पडटा, या दीस इज ग्लोरी, मोहिमाचें मॅनिफेस्टेशन. हे कितें बिझनस जावन जाला आतां? हेचे खातीर जायत्यो लोक आयज जेजू क्रिस्ताक मानून घेयना. द वेरी पावर टू चेंज पीपल्स लायफ इज नॉट फेदर्स एंड स्टोन्स. Gospel is the power unto salvation. You are manipulating people. You need to stop these things. हे बंद करूंक जाय.